परवरे सपदरी एलिवेटेड कॉरिडॉराचे पुलाचे उक्तावण चौथी पयली जातले। गणपतीचे आगमन तसेच विसर्जन या नव्या मार्गावयल्यान जातले अशी माहिती भौशीक बांधकाम खात्याचो मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली। एलिवेटेड कॉरिडॉर पुलाच्या हॉटमिक्स कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत मंत्री उलयलो। ऑफ गोवा हाजे दृश्टींतल्यान आयचो दीस हो अत्यंत महत्वाचो दीस। हो इम्पॉर्टंट ब्रिज बाब रोहन खवटे, केदार नायक हे सामके फाटल्यान लागिले असतात की जाता तितले बेगीन ब्रिज कंप्लीट कर। आमी पयलीं मिटिंगे घेतना तेन्ना ठरतालें की ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत हो ब्रिज कंप्लीट जावन कमिशन करपाक। पूण ज्या पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टरान काम स्पिडीन केलां, आमच्या PWDचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर बाब संदीप चोडणकार आनी बाब कामत एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी सगळ्यांनी तो पुढाकार घेवन हे जे प्रेशर कॉन्ट्रॅक्टराचेर दवरला आनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम बरें केलां। त्या भायर क्वॉलिटी कडेन कॉम्प्रोमायज करना आसना केलां। आय मस्ट एप्रिशिएट द वर्क ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर बिकॉज ही हॅज डन गूड क्वॉलिटी वर्क अशें म्हाका सगळे कडल्यान फिडबॅक मेळटा। ते करता आसतना तांणी कामाचे टायमिंगाचेरय लक्ष दवरलां। म्हणून आज हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्या की ह्या ब्रिजाचें इनॉग्रेशन हे ऑन द ईव ऑफ गणेश चतुर्थी करपाचें अशें हांवें तांकां सांगलां। सो दॅट गणपतीच्यो मुर्ती सगळ्यो आसा त्यो ह्या पुला वयल्यान वतल्यो असो एक प्रयत्न आसा सामको। आनी म्हाका खात्री आसा ज्या पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टर काम करता, वी वॉन्ट टू गिव ए मेसेज टू द पीपल ऑफ गोवा दॅट PWD डिपार्टमेंट मिन्स बिजनेस। डेट जरी कंप्लिशनाची मुखार असली, वी वील ट्राय टू मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वील ट्राय टू गिव अर्लियर कमिशनिंग। म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हांव काल दाबोळी त्याय ब्रिजाचें वर्किंग केलां। त्या ब्रिजाचें आमी कितें कितें डिफिकल्टीज आसा ते सॉर्ट आउट केल्या। म्हाका दिसता दॅट ब्रिज वी वील बी ट्राय टू कंप्लीट बिफोर टायम लिमीट, गिविंग ए क्लियर मेसेज टू द स्टेट ऑफ गोवा